हेरोदान कित्या कशें केलें, त्या बाळकांनी कितें वायट केलें. हेरोद कोण जावन आसलो. विविध गांवांनी खाण जेवण नासतना 40,000 भुरगीं मरतात. आनी हाका कोण कारण. जेजू खातीर ह्या बाळांनी आपणाचो सॅक्रिफायस केलो. आज तुवें आनी हांवें थोडो सॅक्रिफायस करून ल्हान भुरग्यांचें रक्षण, शिक्षण, पोशण केलें जाल्यार बाळका जेजू थंय भोवमोगाळ भावानो आनी भयणीनो, आमकां ल्हान भुरगीं म्हळ्यार सगळ्यांक बारी पसंद. ल्हान भुरग्यान केल्लें खंयचेंय सारकें आसना, पूण तांणी करच्या हर एका कामांतय आमकां वरची आतुराय आनी संतोश भोगता. ल्हान भुरगें उलोवंक शिकता आसतना गोद्दे गोद्दे उतरां उलयता आसतना आमकां भुरग्यां थंय एक आकर्शण भोगता. म्हजें भुरगें उलयता, दोन शब्द वापरता, आनी म्हाका डॅडी म्हणटा, मम्मी म्हणटा, ह्या उतरांनी आमकां संतोश भोगता. उलयतना सुखी जातात जाल्यार आमी तें संतोशान घेता. भुरगें चलतना सारकें चलना, तिमेटांनी चलता, पडटा, उडटा, पूण तें चलता उडटना आमकां संतोश भोगता. भुरगें चलोवंक शिकता म्हणून. कित्याक ह्या भुरग्यां थंय एक बारी एक स्वभाव आसा, तें नेणटेपण आसा, आनी तें नेणटेपण पळोवन एका भुरग्यां थंय आमकां आकर्शण भोगता. आमी स्कूल डे प्रोग्रामाक येता, सकयल भुरग्यांचे कार्यक्रम आसतात स्टेजीर, पूण खंयच्या कार्यक्रमाक थंय आमकां चड आसक्त आवय बापाय पुरा कॅमेरा काडून स्टेजी कडेन लागीं रावचे खंयच्या प्रोग्रामा खातीर. किंडर गार्डन धाकट्या भुरग्यांनी करच्या कार्यक्रमाक वयमो, आनी ते एकलें इशीन गुंवतना आनी एकलें तिशीन गुंवता, एकलें हांसतना आनी एकलें रडटा, पूण आमकां बरो संतोश भोगता. आनी असल्या भुरग्यांच्या नेणट्यापणा थंय आमी दादोसकाय भोगता. आनी स्वामी जेजू क्रिस्त आपल्या जिवितांत ती ल्हान भुरग्यांक म्हजे थंय येवंक सोडा, आनी ल्हान भुरग्यांचें जावन सर्गीचें राज. तुमी एका ल्हान भुरग्या बरी जायनासतना तुमी सर्ग राजांत रिगचे नात. अशें ल्हान भुरग्यांच्या जिवितांत आमकां एक वर्तें आकर्शण दिता. आनी आमी हांगासर जडलेली आज समेस्तां जेजूच्या ह्या ल्हानपणाक, ह्या बाळपणाक मान करूंक सांगाता जमल्या. आनी ताच्या बाळपणाच्या चरित्रेंत हंता हंताक जेजून जायते कश्ट सोंसले आमकां उडासाक येतात. पळया, मोरी बरयल्ली गुरवार, पूण ती वाट पयशिल्ली संकोन जुदाच्या गांवाक गेल्ली, आनी थंयसर तांकां रावंक ठिकाणो नासलो, आनी गर्दनाच्या गट्यांत त्या बाळाक जल्म दिल्लो. उठावटी तांणी इजिप्ताच्या गांवाक वचचें पडलें, आनी इजिप्तांत फाटीं परत त्या भुरग्याक घेवन आवय बापायनी फाटीं येचें पडलें. अशें चरित्रेकार लूक आनी मातेव ह्या विशयान सांगता आसतना आयचे दिसा मातेव आनी एक दृश्टांत आमचे मुखार दवरता. कितें तें? जेजूच्या नांवा काल हेरोद रायान ल्हान भुरग्यांचो संहार केलो म्हणून. निरपराधी बाळकांचो संहार. हेरोदान कित्याक कशें केलें, त्या बाळकांनी कितें वायट केलें, हेरोद कोण जावन आसलो, ह्या विशयान थोडो नियाळ आतां करया. तुमी जाणात सगळ्या इस्रायल गांवांत पॅलेस्टिनांत राय म्हणून आसलो हेरोद राय, बारी बळवंत राय. कित्याक तो रोमागरांचें बेसांव घेवन आपचें आडाळतें चलयतालो. रोम चक्रवर्तीक विधेय जावन तो आसलो. रोमाक फावो तो तिरवो तो दितालो, देखून रोमागरांक पसंद जावचे बरी तो जियेतालो. पूण हांगासर ताका विरोध जावन कोणी आसा जाल्यार ताका तो नाश करूंक फाटीं वचनातलो. ताच्या अधिकाराक विरोध ताची बायल आयिल्ले वेळार बायलेक ताणें जिवेशी मारलें. ताचे भाव आयिल्ले दळा ताच्या भावाक जिवेशी मारलें. ताचे दोग साडू आसले तांकां जिवेशी मारलें. अशें सगळ्यांक तो आपणाच्या कुटुंबांत वयर येवंक सोडिनातलो. आपूण एकलोच राय जावन उरत जाय म्हूण तो साधन करतालो. आनी लोकांक कोणी ताचे विरोध वचनातले बरी तांकां दुडू दिवन गी, तांकां वरवीं दिवंक गी, समाधान करून आडाळतें चलयतालो. हो जावन आसलो हेरोद राय. देवळाचे ताचे थंय संतोशान नातले, कित्याक देवळाच्या विधी नियमांतय थोडी बदलावण हाडूंक ताणें मेतर जाल्ले वेळार ताचे रागार आयिल्ले. देखून हेरोद तितल्या पसंद नातिल्ले वेळार कितेंय ल्हान विशय जावन कोणी अधिकाराक येता म्हळ्यार तो रागान पेटतालो. आतां उदेंतीचे ते एक ज्योतीश आयले
आनी ते कितें म्हणाले, जुदे असो राय जावचो जल्मवचो आसा ताका मान करूंक आमी आयल्या. आनी ताणें चिंतलें हे फाटी येवन म्हाका सांगतात हांव वचून खंडीत जावन ताका नाश करतां. पूण एक फावटी ताका समजलें ह्या ज्योतिशांनी आपणाक फटयलें, आपूण फासलो म्हणून. ताणें बेगीनच वचून तांच्या भुरग्यांक संहार केलो म्हणून मातेव आपल्या वांजेलांत आमकां सांगता. चरित्रेकार सांगचे प्रमाणे बायझंटायन समुदायांत 60 आनी 4,000 भुरग्यांक नाश केले म्हणटात. ग्रेक समुदाया प्रमाणे 14,000 भुरग्यांक नाश केले म्हणटात. पूण चरित्रेकार म्हणटात तितलें कांय व्हडलें जावना. कित्याक बेतलेहम एक धाकटें शहर, थंयसर एक 300-500 कुटुंबां आसलीं. तशें जावन थोड्या भुरग्यांचो मात्र नाश जावंक साध्य आसा, इतल्या संख्यान नाश जावंक साध्य ना म्हणटात. पूण कितेंय जावं ह्या भुरग्यांक संहार केल्लें हेरोदीन ह्या भुरग्यांनी कितेंय वायट करूंक नातलें. देखून आगोस्तीन आमकां सांगता, सांत आगोस्तीन सांगता, निरपराधी बाळकांनी आपल्या जिवाचें बलिदान दिवन सोम्या जेजूचो जीव उरयलो आनी ताका साक्ष दिली. ते जावन आसात खरे मडतीर म्हणटात. निजायकी ह्या बाळकांच्या माडतीरपणा वरवीं जेजू जिवंत उरोवंक साध्य जालें. तांणी तांच्या जिवाचें बलिदान दिनातलें जाल्यार जेजूचें जिवीत आमकां मेळतें नासलें म्हूण सांत आगोस्तीन आमकां सांगता. तर हें घटन आयचे दिसा आमी उडासा काडटा आसतना म्हाका आनी तुका कशें तें लक्ती जाता. आज ह्या नेणटुल्या बाळकांचो संहार कसो जाता. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन म्हणटा हर एका दिसाक 40,000 भुरगीं संवसारांत मरतात खंय. हर एका दिसाक 40,000 भुरगीं आख्ख्या संवसारांत मरतात. कित्या पासून खाण जेवण नासतना. जायतीं जाणां आमच्या इंडियान मरतात, आफ्रिकांत जावंक पुरो, चायनान जावंक पुरो, विविध गांवांनी खाण जेवण नासतना 40,000 भुरगीं मरतात. आनी हाका कोण कारण? खाण जेवण आसली मनशां पुरा कारण. कित्याक आमचें जेवण तांकां दिनातल्यान ती मरतात म्हणटा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन. दुसऱ्यान परचे पर आतां पॅलेस्टिनान झूज जाता, थंयची समिक्षा काडटा आसतना सादारण 20,000 लोक मेलो. 30,000 मेल्लीं कोण? भुरगीं. द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हू डायड इन पॅलेस्टायन आर चिल्ड्रन. धाकटीं भुरगीं. तांणी वायट कितें केलां? एकल्याक सवाल केलें, हमास म्हूण तूं बॉम्ब घालताय, ह्या भुरग्यांनी कितें हमासांत वांटेली जाल्यार आनी गिमणी सारलें. पळय ह्या नेणट्या बाळांनी तांच्या जिवाचें बलिदान दिल्लें आजून घडोवन आसा. निरपराधी बाळकां एक आवयच्या गर्भांत आसली, गर्भपाता वेळार मरतात. ती मरतना तांणी कितें वायट केलां? इगर्ज मात सवाल विचारता. मदर तेरेसा कलकत्ताची म्हणटा, जर तर एक आवय आपणाच्या गर्भांत आसलेल्या भुरग्याकच लागड काडूंक फुडें सरता जाल्यार हांवें तुका जिवेशी मारच्यान कितें उणें? तर थंयसरी आमी भुरग्यांचो संहार पळयता. देखून जेजूच्या काळार मात्र न्ही, आधुनीक समाजीन ती नेणट्या भुरग्यांचो संहार जाता आनी ती तांच्या जिविताचें बलिदान दिवन क्रिस्ताक साक्ष दितात. तर आमी कितें करयेत? आमी आयच्या दिसा फकत जेरेमिया प्रवादीन सांगिल्ल्या प्रमाणे एक आवाज आयकलो, रुदान आयकलें. राखेल आपणाच्या भुरग्यां खातीर रडताली आनी ती भुरगीं ना जाल्लीं. हें रुदान आयच्या दिसा आमच्या समाधीन ती आयकूंक मेळटा. ल्हान भुरग्यां खातीर आमी कितें करूंक फुडें सरया. एक पयल्यान पयलें आमच्या कुटुंबांत ल्हान भुरगीं आसूं दी. जायत्या कुटुंबांनी ल्हान भुरगीं नात. आज भुरगीं पळोवंक मेळनात. युरोपांत तेणी गेल्यार इगोर्जो खाली पडल्यात, माताहारी मात्र येतात, भुरगीं पळोवंकूच मेळनात. आमच्या गांवांत थोडीं भुरगीं आसात. देखून ल्हान भुरगीं आसल्यार थंयसर सबाय देखून तांचें येणें भोव गरजेचें पयलें. दुसऱ्यान ल्हान भुरग्यांक खंयसर फावो तें शिक्षण मार्गदर्शन ना, थंयसर आमी तांकां पाठिंबो दिवया, तांचें रक्षण करया. चायल्ड ट्राफिकींग मस्त आमच्या भारतांत चलता. तुमी जाणात, मागतेल्यांचो वेस घालून भुरग्यांक किडनॅप करून तांचे हात पांय कातरून येणे थंय मागोवंक घालतात, तांचे विश्वे काडून विकतात. हें आमच्या इंडियान जायतें घडटा. आनी देखून आमी आमच्या ल्हान भुरग्यांची सत्राय करया. संतेक येतना, मार्केटीक येतना भुरग्यांची सत्राय करया. कित्याक आमच्या हातांतलीं भुरगीं सुकलीं जाल्यार मागीर तीं आमकां ना जातात. देखून तांची भद्रती आमी पळोवया. हेरांक तांकां भद्रती दिवच्यान आमी साधन करया. निमाणें जायतीं भुरगीं पोटाक नासतना, शिक्षण नासतना जिविताच्या फुडारा पावोवंक शकनात. असल्यांक
पाठिंबो दिवंक आमी आयती जावया. देखून आयचे दिसा हें फेस्त करता आसतना जेजू खातीर ह्या बाळांनी आपणाचो सॅक्रिफायस केलो. आज तुवें आनी हांवें थोडो सॅक्रिफायस करून ल्हान भुरग्यांचें रक्षण शिक्षण पोशण केलें जाल्यार हें फेस्त निजायके अर्थ बरीच जातलें. आमेन.